जागेश्वर संस्थान या देवाची श्री देव जागेश्वराची नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापना श्री वनदेवी माता आणि श्री ब्रह्मा महाराज यांची 14 वर्ष झाली नूतन मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली. त्याच्यानंतर या देवळ सुंदरसे देऊळ बांधले आणि त्याच्यानंतर आम्ही एवढी माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी हांगा उत्सव साजरो जाता. श्रावणान ह्या हांगा 4 जावं 5 आयतार जाता न्ही ते आमी मनयता. तशेंच ह्या सकाळच्यान श्रावणाच्या दिसांनी हांगा अभिषेक जाता. अभिषेक करपाक जे हांगा लोक येता आपली नांवां दिता तांच्या वतीन हांगा आमचो भट जे आसा श्री विघ्नेश भट तो शास्त्रोक्त पद्दतीन अभिषेक हांगा करता आनी तांच्या हातान देवाक सगळे अभिषेक पूर्ण करून घेता. तशेंच ताजे नंतर सांजे हांगा भजन आसता 7 ताजे नंतर 9 आरती जाता. 9 आरती जाता तीर्थप्रसाद जावन ह्या आयतारचो सांगता जाता. तशेंच माघ कृष्ण पक्ष पंचमी ह्या देवळाचो वर्धापन दिन. ह्या वर्धापन दिनाक आमी 3 दीस उत्सव साजरो करता. तेन्ना हांगा 3 तरेचे 3 दीस नाटकां जाता. 2 दीस नाटकां जाता, 1 दीस पुजा जाता. हें जे हें आसा देवूळ आसा तें 50 वर्सांचो इतिहास आसा. तेन्ना आनी नवसाक खूब लोकांक पावल्लो आसा. त्या लोकांक भुरगीं ना कितें ना जावं कोणाचें काम जावपाचें आसा, भायर वचपाचें आसता, कितें आसता, सगळ्यांक धंदे हाच्या बाबतींत जे नवस करता ते सगळे देवाच्या कृपेन हांगा फेडले वता. तेन्ना ह्या देवाची कृपा सगळ्यांक अशी ह्या 4 चौकडेन पसरची अशी आमची मागणी.